नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्काराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कळसा भांडुरा वाठारात जॉइंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो न्हयकार. म्हादय प्रवाहाक कर्नाटकाची चीट. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटक कितें तरी लिपयता. होडाच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या घरकान्नीक घेऊन कर्म. लोकांक फ्लॅट दिता म्हणून 3.5 कोटींची टोपी. प्रकरण मुख्यमंत्र्याकडे. दोगांकय फोंड्या पुलिसेन उखलले. कोविड JN.1 व्हेरियंटाचे 47 दुयेंती सयत गोंय टॉपार. स्टेट नोडल ऑफिसर म्हणटा सगळे रिकवर. केरळ 41 केशी सयत दुसऱ्या नंबरार. गुजरात तिसरे. गोवा गिलात आरगांव मूक बागातोर ड्रीम फॉरेस्टांत 25 जानेराक इव्हेंट. इन्व्हिटेशन सोशल मीडियार व्हायरल. 31 डिसेंबराक ठाणे मुंबय इव्हेंटांत रेव पार्टी. 95 जाणांक धरले. जापानाक 24 वरांत भूकंपाचे 155 धपके. 48 बळी. सुनामी अलर्ट. होन्शू जुंव्यार मोठे लुकसाण. टोकियो एअरपोर्टार चालू विमान उजान काबार. 379 पॅसेंजर साल्वार. पणजे मळ्यात स्मार्ट सिटी CBGच्या फोंडाऱ्यांत तरणाटो पडून सोंपपाच्या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाची दखल. स्मार्ट सिटी MD PWDक नोटीस आप चल्ले कोर्टात. संजीवनी सुरू करूक गोंयच्या उस्कारा फाटल्यान देशाची शेतकरी संघटना उबी करता. महाराष्ट्र शेतकी संघटनेचो अध्यक्ष उलयलो. उस्कारांचे कारखान्या भायर बेमुजत आंदोलन. कळसा भांडुरा नाल्याच्या वाठारांत जॉइंट इन्स्पेक्शनाक गोंय सरकारान म्हादय प्रवाहा कडेन केल्ल्या मागणेक कर्नाटक तयार ना. कर्नाटकाची प्रवाह ऑथॉरिटीक चीट. रजांव कोर्टांतले केशीचे. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटक कितें तरी लिपोवंक सोदता. म्हणटा आसुये. गोंयची सुप्रीम कोर्टांतली केस खंय फेब्रेर-मार्चांत सुनावणेक येवंक शकता. कळसा भांडुरा नाल्याच्या वाठारात जॉइंट इन्स्पेक्शन जावचें म्हूण गोंय सरकारान प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन मागिल्लें. कर्नाटक ना म्हणटा. कर्नाटकान 21 नोव्हेंबराक म्हादय ऑथॉरिटीक लेटर बरोवन गोंयान घाल्ली केस सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान कोणाक मेतेर जावंक मेळचें ना म्हूण सांगलां. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकाचें कितें तरी चुकलां आसतलें म्हूण भियेता. आमची जी मागणी आसा पळय जॉइंट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून. आमी जर कांय करूं ना आमकां जॉइंट इन्स्पेक्शनाक भंयत ना. आनी जर कांय करूं ना जर जाय तर अशें कित्याक घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय. ते विरोध करतात आनी कितें करता म्हणजे ताजोर तसो आसा. तांचे ते कांय चूक जाल्ले आसात. ते चुको प्रवाह कमिटीच्या निर्देशनाक येतले कोर्टाच्या निर्देशन येतले म्हणून ते डिले करूंक पळयतात. गोंयान सुप्रीम कोर्टान घाल्ली केस फेब्रेर-मार्चांत खंय येवंक शकता. जेन्ना ते परत कोर्टांत येतले ते एखादी फेब्रुवारी येवंक शकता किंवा मार्चांत येवंक शकता. जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळार आमकां कळटलें की आमची बाजू कितले पर्यंत थंय कायदेशीर बाजू हें आसा. आमकां विश्वास आसा की कायदेशीर दृश्ट्या आमची बाजू सामकी स्ट्रॉंग आसा. पण सध्या काम चालू आसा काय बंद आसा? ना काम चालू. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. होडा एका सरकारी स्टाफाच्या घरकान्नीक घेऊन लोकांक फ्लॅट दिता म्हण 3.5 कोटींची टोपी. होडा साखळे आनी कुडणेचे लोक फिर्याद घेवन मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. सोमतीच एक्शन. पुलिसेन विजयनाथ आनी विदिशा गावडे जोडप्याक उखल्ले. गोंयकारच गोंयकारांक फोटोंक लागले. पैशांचो वेव्हार करतना सादूर रावात. मुख्यमंत्र्याचो अलर्ट. फोंडा आरोग्य खात्यांतल्या एका MTS स्टाफान आनी ताचे घरकान्नीन लोकांक फ्लॅट दिता म्हूण 3.5 कोटींची टोपी घाल्या. सीएमाकडे आशिल्लो ते कित्याक? कारण की आयज आमकां एके मनशान फसयले की फ्लॅट दिता म्हणून आनी आमची बाजू ताका फटयले की फ्लॅट दिता आनी तेजे पसून आमचे कडल्यान पयशे घेतले. फ्लॅट खंय दिता म्हटला? फ्लॅट आमकां दोड्या मार्गार. दोडा मागे वजरे. फ्लॅट दिता खंयसर ते एक्झॅक्टली मनशाच? एक्झॅक्टली वजरे. आनी मनीस कोण तर खबर? मनीस विजय गावडे. विजयनाथ गावडे. हां फोंडा रावता हांव. ते विदिशान म्हाज्या कडल्यान पयशे घेतले. फ्लॅट दिता म्हाजे 10 लाख रुपया आहा तितून दिता सांगले पण अजून कांय ना. फ्लॅट वजरे फ्लॅट दिता म्हणून आमकां बिल्डींग दाखयली व्हरोन. हे आपली बिल्डींग चलत्याची
आणि हितून तुमकां आपूण फ्लॅट दिता आपणाक पयशे इन्वेस्ट करा म्हणून सांगले तर आमी इन्वेस्ट केले तेका आनी आतां पयलें आमकां तें दारारूच घेयना आमी वयता म्हणून आमचे वयल्यान हितून कंप्लेंट दिल्या पुलीस स्टेशनाक तुमचे पयशे तेका अरेस्ट करता म्हणून पैसे कितके माझे 10 लाख माझ्या पासून 25 लाख घेतले आणि आम्ही तुमकां फक्त आमचे पैसे घेतले विदिशा गावडे अशे फ्लॅटाचेच सांगून सर आमचे 10.5 लाख रुपये आसा 10.5 हय आमची ॲक्च्युली सोयऱ्यात ती आमकां बी तशेंच सांगलेले फ्लॅट दिता म्हणून आमी ॲक्च्युली आतां रेंटार रावता आमकां सांगले तुमी सोयऱ्यात पडटा म्हटल्यार मातशे कमी थोडे दिवंक शकता म्हणून आमच्या कडल्यान घेतले तेणी आमी 10 लाख रुपीज लोन काडून तांकां दिला आनी आतां तशें दिना पयशे कांय ना उलोवपाक तयार ना झगडटा ताका लागून आमी आतां हेंचे कडेन येयला सरां कडेन हे लोक कुडणे सांखळे आनी होणाचे मंगळारा मुख्यमंत्र्या कडेन पावले मुख्यमंत्र्याचे कारवायेचे आदेश माझ्या कडेन आज सकाळी आमच्या होंडा सांखळे कुडण्या ह्या परिसरात रावपी लोक जवळपास एक 20-25 लोक येवन मेळ्ळे तर ताका एक होंडा रावपी आमचो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो गव्हर्मेंटात खंय तरी MTS कितें तरी म्हणून काम करता तो आनी तेजी बायल मेळून 3.5 कोटी रुपया लोकां कडल्यान तेंच्यांनी कलेक्ट केल्या आनी एग्रीमेंट दिलें की फ्लॅट दिता म्हणून म्हाका एक म्हणजे पयली प्रश्न पडटा लोक अशे हांकां बळी कशे पडटा तो त्या खातीर हांव समिस्त गोंयकारांक सांगता कोणूय येवन अशा फटिंगपणांनी फ्लॅट दिता नोकरी दिता पयशे दिता म्हटल्यार म्हणून कोणायकूय काडून पयशे दिवं नाकात ताका गोंयकार खुद्द गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता गव्हर्मेंटात खंय हांवें तरी सांगलां आतां सगळ्यो केसी घाल अरेस्ट कर म्हणून ताका आनी जाता जाल्यार तेंचे पयशे मेळोवन दी म्हणून सांगल्या त्या ती भायले न्हय गोंयकारांकूच गोंयकार फटयत आसात म्हजें सरळ म्हणणें हांवें सगळ्याक थोरो इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी इवन तो ताका अरेस्टूय कर म्हटलें मुख्यमंत्र्यान कारवायेचे आदेश दिता थंय आसा फोंडे पुलिसेन विजयनाथ गावडे आनी ताची घरकान्न विदिशाक धरले पुलीस तपास चल्ला प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिद्धार्थ कांबळी कोविड JN.1 व्हेरियंटात गोंय टॉपार 47 JN.1 केसी सगळ्या आयसोलेशनात रिकवर कोविडाचो स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी प्रुडंटा कडेन उलयलो 41 केशी आशिल्ले केरळ दुसऱ्या नंबरार गुजरात तिसरे 10 राज्यांनी मेळून 193 JN.1 केशी खेरीज कोविड-19 केशी वाडटा त्यो वेगळ्यो गोंयांत कोविडाचो नवो व्हेरियंट JN.1च्यो दुयेंती वाडटात कोविडाच्या JN.1 दुयेंतींच्या केसीन गोंय पयल्या नंबरार ल्हान राज्य आशिल्ल्यान गोंयचो आंकडो हुस्को करपा सारको सो 19 सॅम्पल्स आमी जेन्ना NIV पुणेक धाडले आउट ऑफ दॅट 19 सॅम्पल्स दे कन्फर्म 14 सॅम्पल्स सो दॅट वॉज द फर्स्ट लॉट 14 आमी जे रिपोर्ट पब्लिश केल्ले 14 सो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलेले की ही जी 14 आसा दीज आर ऑल रिकवर्ड केसेस सो बिकॉज दे वर मोर दॅन 7 days सो अँड वी एनालायज दॅट ऑल द सॅम्पल्स अँड दे वर ऑल फायन later again we sent a lot and detected as 33 again tested and those 33 were JN.1 सो मागीर तो परत कन्फर्म केलो NIV पुणे कडेन आनी NIV पुणेन सांगले की येस 33 आर JN.1 सो ते 33 आनी पयलींचे 14 द टॅली बिकेम एज 47 ओके सो वी लास्ट 2 days back also I had said like Goa has 47 JN.1 strain so again this also total is all recovered they are all recovered cases and they are not in our active cases okay and they were all home isolated कोणच त्याच्या भितरले ॲडमिट नसले डेथ ना आणि कोणच सिरियस केस नसले लुक्स लाईक इट इज नॉट विरुलंट इट इज लेस विरुलंट स्ट्रेन बिकॉज नोबडी इज ॲडमिटेड नोबडी हॅड अ सिवियर डिजीज ऑल वर माइल्ड फीवर कफ केसेस ओके हांव सदांच म्हणटा की वेन एवर यू आर गोईंग टू अ क्राउडेड प्लेस ओके वेन एवर यू आर गोईंग टू क्राउडेड प्लेस प्लीज डू वेअर मास्क okay whenever you are going to hospitals whenever you are going to pharmacies or any crowded place जर तुमकां दिसता की बाबा तुमच्या फुड्यान कोण शिकता किंवा खोकता तुम्ही आपलो मास्क घालपाचो प्रुडंटा खातीर महेश घाडी वांगडा रुपेश रावत खापोट DJ गोवा गिलाक आरगांव उपूक वागातोर ड्रीम फॉरेस्टांत 25 जानेराक इव्हेंट इन्व्हिटेशन सोशल मिडियार व्हायरल 31 डिसेंबराक मुंबय ठाण्या गोवा गिलाक आरगांव उपूक जाल्ल्या इव्हेंटाची रेव पार्टी जाल्ली थंयच्या ड्रग्स विरोधी टीमीन रेड मारून 95 जाणांक उखल्ले हे प्रकरण जाता थंय आसा आतां गोंयांत इव्हेंट खासा रिपोर्ट न्यू इयर सेलिब्रेशन म्हटल्यार सगळ्यांक पार्टीचो धुवर कांय पार्टेक नाका त्या गजाली 31 डिसेंबराक कासार वडिवली ठाणे मुंबय फेमस टेक्नो DJ गोवा गिलाक आर्गा ओपन इव्हेंट जालो 2 म्हयन्या पयलीं गोवा गिलान संवसार सोडलेलो
त्याच्या यादीन म्हणून हो इव्हेंट आशिल्लो. इव्हेंटाक हाय प्रोफायल तरणाट्याची गर्दी. ह्या इव्हेंटाचे इन्व्हायटाचेर खंय ड्रग्सा विशीं कोड लँग्वेज आशिल्ली. सोशल मिडियाचेर हे इन्व्हिटेशन आशिल्ले. ड्रग्स विरोधी पथका कडेन तो कोड क्रॅक जालो. सोमतीच कारवाय. रेड मारली तेन्ना आर्गां ओंपपाचे इव्हेंटाक रेव पार्टीचे स्वरूप आयिल्ले. दिश्टी पडले ड्रग्स विरोधी टिमीन 95 जाणांक उखल्ले. तेजस कोबूल आनी सुजल महाजन हे खंय मुखेली. तांकांय धरल्या. सुमार 10 लाखाचे ड्रग्स जप्त केला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण DJ बाबा म्हणून फामाद आशिल्लो गोवा गिल हो खंय ड्रग्सा खातीर चड फामाद आशिल्लो. ताका 23 ऑक्टोबराक मरण आयिल्लें. ताका आर्गां ओंपूंक खंय ही पार्टी. हो व्हिडिओ पळयात. I'm not into nostalgia. I've been a musician all my life and I'm always looking for something new and really stimulating. ठाण्याचे प्रकरण जाता थंय आसा. 24 वरां भितर दुसऱ्या इव्हेंटाची आयोजन. तेतूय गोंयांत वागातोल्ल्या ड्रीम फॉरेस्ट 25 जानेराक गोवा गिलाक आर्गां ओंपपाक इव्हेंट दवरला म्हणून सोशल मिडियाचेर इन्व्हायट व्हायरल जाता. सध्या तरी इव्हेंटाचो दीस आनी सुवातूय नेमूद केला. तशेंच मोर इन्फो म्हणूनय बरयला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. जापानाक 24 वरांत भूकंपाचे 155 धक्के, 48 बरी. होन्शू जुव्यार 7.5 तांकीचो भूकंप. घरदारांचे मोठे लुकसाण. सुनामीची शिटकावणी. मजगती टोकियो विमानतळार जपान एअरलायन्साच्या विमानाक देंवतना उजो. 379 पॅसेंजरांक बेगोबेग भायर काडिल्ल्यान जीव साल्वार. एअरलायन्स काबार. धपको बशिल्ल्या कोस्ट गार्डाच्या विमानांतल्या 5 स्टाफाक मरण. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Christmas Magic Wheel. Value for money offer started at the CMM Arena from 6th December till 5th January to make this Christmas and New Year festival more meaningful. Gifts, discounts, combi offers, vouchers and much more on furniture and appliances. Home appliances, bedroom set, sofa set, dining set, office table, study desk plus chair, mattresses, recliners and much more. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Maid says. पणजे मळ्यात स्मार्ट सिटीच्या सिवेजीच्या फोंडारात पडून 21 वर्सांचो तरणाटो सोंपपाच्या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाची दखल. स्मार्ट सिटी MD आनी PWDचे चीफ इंजिनियराक नोटीस काढून जाप मागल्या. तेवटेन विरोधक आक्रमक. खात्यांचो एकामेकांकडेन ताळमेळ नाशिल्ल्यान बळी. कारवाय जायना जाल्यार खंय आप कोर्टात चल्ले. सोमारा पणजे स्मार्ट सिटीच्या फोंडकुलान आदल्या नगरसेवकाच्या पुताचो जीव घेतल्या उपरांत खवदळ. मानवाधिकार आयुक्ताची स्मार्ट सिटीचो MD आनी PWDच्या चीफ इंजिनियराक नोटीस. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. आप म्हणटा पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करचो. करिना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी. जर फाल्यां पर्यंत ह्या केसीन FIR रेजिस्टर जालो ना जाल्यार आमी स्वता वचून FIR रेजिस्टर करतले. आनी जर कोणें पुलिसांचेर सुद्दां प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न केलो की FIR रेजिस्टर करूं नाका, आमी कोर्टान वतले टू गिव डायरेक्शन्स टू पुलीस टू फायल दीस FIR अँड टेक दीस केस टू द लॉजिकल कंक्लुजन. एक्टिविस्ट शैलेंद्र वेलिंगकर म्हणटा खात्यामदी ताळमेळ नाशिल्ल्यान मेस. स्मार्ट सिटीच्या नावाच्या अंडर ही सगळी पणजे ज्यांच्यांनी खणल्या तातूंत तांकां सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पणजेच्या आमदाराक धरून मेयराक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन जें आसूंक जाय आशिल्लें PWD डिपार्टमेंट, सेवरेज डिपार्टमेंट तांचें कॉर्डिनेशन ना. मागीर टायम बाउंड डिलिव्हरी आसूंक जाय आशिल्ली तें कॉर्डिनेशन ना. आनी ओवरऑल हें सगळें काम जें आसा इट इज करप्शन लेडन वर्क. म्हणजे करप्शन भ्रष्टाचार हे सगळ्या कामान भरपूर जाला आनी हाजे सगळे भोग जे आसा हे नॉर्मल पणजेकारांक भोगचे पडटा. हाजे अत्यंत वायट दिसता. महेश मांब्रे म्हणटा एक्सिडंट जाला तो सारको स्कुला मुखार. परते अशें जावचें न्ही ताका लागून आतां पालकांनी जागे जावपाक जाय. तेन्ना तुमी प्लीज काळजी घेयात आपल्या भुरग्यांची. 3 तारखेच्यान जेन्ना स्कूल सुरू जातले वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस. एक जर पळय दीस इज अ डेंजरस थिंग. हांगा कितें घडलां तें पळयात. हाजेर कोणूय आपटून आनी कोणाकूय कितें जावंक शकता, गाडयेक लागूंक शकता, कोणाकूय कितें बसूंक शकता. सो दीस टायप ऑफ सेफ्टी ऑर कितें म्हणून कळना हे अशा पद्दतीचें काम चालू आसा. नगरसेवक उदय मडकयकार म्हणटा स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान आनी कन्सल्टंटा कडच्यान 1 कोटी घेवन सोंपला ताच्या फामिलीक दियात.
जो कन्सल्टंट येदी व्हडली 8 कोटी फी घेवन जो ऑफिसान बसला कांयच ताका लोकांचें पडूंक ना तेंचे दोगांयचेर एक्शन जावची दोगांकूय आज इमिजिएटली तुवें क्रिमिनल प्रोसिजर हें करून तांकां अरेस्ट करून भितर उडोवचें आनी तेंचे कडल्यान दोगांय कडल्यान 1 कोटी घेवन एक ह्युमॅनिटी ऑन ग्रावंड ह्या फॅमिलीक तांकां दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान थारायिल्लो कमीत कमी दिसवडो कामगारांक दिवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो कंपन्यांक उलो. सरकारान अधिसुचोवणी काडल्या तेन्ना सावन हो दिसवडो लागू दिना जाल्यार दिवचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. मजगती 29 जानेराक पणजे इन्व्हेस्ट गोवा 2024 परिशद जाता. गोंय इन्व्हेस्टर डेस्टिनेशन म्हूण प्रमोट करपाचे यत्न. गोंयांतल्या उद्देगीक कंपन्यांनी किमान वेतनात बदल जाता म्हणून बोवाळ. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा थारायिल्लें वेतन दिवचें पडटलें. मिनिमम वेजीस आसा ते अजून इम्प्लिमेंट मिनिमम वेजीस जे आमी नोटिफिकेशन काडला त्या दिसाच्यान प्रत्येक इंडस्ट्रीन मिनिमम वेजीस तांकां पे करपाक जाय. कोणी करूंक ना आसत जाल्यार तांकां पे करपाक लायतले. 29 जानेराक पणजे इन्व्हेस्ट गोवा 2024 परिशद दवरल्या. We are declaring the Invest Goa Summit 2024 starting from the 29th of January in Convention Center Pune. Goa government and CII, Invest India, परत CII, Goa IDC हे सगळे मिळून इन्व्हेस्ट गोवा 2024 समिट हे ऑर्गनायज करतात. गोवा इंडस्ट्रीज ग्रोथ अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021, गोवा लॉजिस्टिक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी 2023 आणि गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 हे सगळे मॅक्झिमम प्रमोट आणि हे करपा खातीर गोंयांत चडांत चड इन्व्हेस्टमेंट येवची म्हणून आमी इन्व्हेस्ट गोवा 2024 विच इज वी आर ऑर्गनायझिंग ऑन द 29th of January. गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेचो अध्यक्ष म्हणटा नोटिफिकेशन लागू जायत सावन सगळ्यांक किमान वेतन मेळटा. मिनिमम वेजीस नोटिफिकेशन एक्चुअली ऑगस्ट 11 तारखेर आयला आनी तेन्नाच्यान म्हज्या हिसपान चडशी एवरी इंडस्ट्री इज पेईंग एज पर मिनिमम वेजीस नोटिफिकेशन. Since it is a statutory requirement, I don't think that any industry is denying the minimum wages to their employees. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. संजीवनी कारखानो सुरू करपाक गोंयच्या उसकारांक फाटल्यान गरज पडल्यार पुराय देशाची शेतकरी संघटना उबी करता. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील प्रुडंटा कडेन उलयलो. संजीवनीचेर गोंय सरकारान स्पश्ट सांगचें म्हूण गोंयच्या उसकारांचे संजीवनी भायर बेमुदत आंदोलन. काँग्रेसीचोय तेंको. काँग्रेस सरकारा कडेन श्वेतपत्रिका मागता. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करात म्हूण उसकारांचे संजीवनी साखर कारखान्या भायर बेमुदत संप. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटीलूय आंदोलनात वांटेकार. गरज पडल्यार पुराय देशातली शेतकरी संघटना संजीवनी फाटल्यान खंय उबी रावतली. आता आमची भूमिका एवढीच आहे की देशाला इथेनॉलची गरज आहे, साखरेची गरज आहे आणि गोव्यामध्ये ऊस उत्पादकही भरपूर आहे. त्यामुळं हा कारखाना चालू झाला पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. गावोगाव फिरून आम्ही गोव्यातील जनतेला हा कारखाना कसा आवश्यक आहे हे पटवून देऊ आणि केवळ गोव्यातल्या नाही तर संबंध देशभरच्या शेतकरी संघटना. मी सिफाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. आम्ही गरज पडल्यास महाराष्ट्रातील नाही तर देशातील सगळे शेतकरी त्या गोमंतक ऊस उत्पादक लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या मागे उभे करू. पण हा कारखाना सुरू केल्याशिवाय सोडणार नाही ही आमची भूमिका आहे. संजीवनीचेर काँग्रेस सरकाराकडच्यान श्वेतपत्रिका मागता. येता ते विधानसभा अधिवेशनात खंय संजीवनीचो इश्यू काडटले. सो म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हो शुगर फॅक्टरी प्लांट, इथेनॉल प्लांट काय कितें हाचेर व्हाईट पेपर दिवचो. आता 2 फेब्रुवारीक तांणी परत आनी एक अधिवेशन काडला 2 ते 9. सो त्या अधिवेशनात आमचो विरोधी पक्ष फुडारी तुमचो मुद्दो हो थंय मांडटलो हाचें हांव तुमकां आश्वासन दिता आनी आमी ह्या फावट सरकारा कडेन ठामपणे कितें उत्तर घेवया. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयाक तिळारीचें उदक सोडून 6 दीस जाले तरी चांदेल उदका पुरवण प्रकल्प सुको. कालवेय सुके. थंय उदक पावंकूच ना. सध्या पेडणे तालुको आनी मोपा एअरपोर्ट कळ्ळे न्हंयचेर निंबून. बार्देस पेडणे तालुक्यांत लोकांक चडच कास्तीक. तिळारीचें उदक डेडलायन सोंपली तरी सोडिना म्हूण बोवाळ जातालो. ते खातीर तिळारीचें उदक ताकतिकेन सोडिल्लें. 27 डिसेंबराक फांतोडेर गोंयांत येवपी तिळारीचें उदक सोडलें. मात 6 दीस जाले तरी चांदेला उदका पुरवण प्रकल्पाचेर उदक पावना. सध्या चांदेलचो उदका पुरवण प्रकल्प कळ्ळे न्हंयचेर निंबून.
पेडणे तालुक्याक आनी मोपा विमानतळाकूय कळणे न्हंयचें उदक. बैलपार पंप हाऊसा वयल्यान पंपिंग सुरू. मजगती तिळाचें उदक सोडले त्या वेळार सध्या सगळें उदक पर्वरी शिफ्ट करता म्हणून उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. परवडीचो ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर आयज तो लोकांचे उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसात आनी त्या अनुसार पूर्ण सगळे उदकाचे डायवर्शन आसा ते आमच्या परवरी केल्ले आसा. त्या फाटभुंयेचेर आजुनूय म्हणजे आयज 2 तारीख जाली तरी चानेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक अजून जाय तशें उदक मेळना. ते सध्या जी कळणे न्हंय आसा त्या न्हंयचें उदक लिफ्ट करता आनी तेतून पेडण्याची उदकाची ते बैलपार जो न्यू प्रकल्प जाला उदकाचो पंप हाऊस जाला त्या पंप हाऊसाच्यान मोपा विमानतळार जे आसा ते उदक दिलें वता. मात आमी जर पळयला जाल्यार थंयसर थंयल्यान लिफ्ट करपाक जायती पावर जाय पडटा किंवा इलेक्ट्रिसिटीची व्हडली थंय गरज जाय पडटा. त्या खातीर व्हडले पंप जे आसा ते बसयल्ले आसा. मात जेन्ना आमी तिलारीचें उदक यूज करतले तेन्ना तेंचो जो कॉस्ट आसा त्या पंपांचो कॉस्ट आसा तो खंय तरी कमी जातलो. मजगती उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा चांदेल प्रकल्पाक उदका विशीं कांय प्रॉब्लेम ना. लक्षात घे की चांदेल जे आसा पळय न्ही ताजे फाटल्या म्हयन्याक आमी जें प्रोविजन केल्लें उदक दिवपा संबंदी थंय जी न्हंय आसा पळय त्या न्हंयचें उदक तांकां मेळटा एक जालें आनी प्लस आमचे दुसरे वटेच्यान आमी तांची वेवस्था केल्ली आसा. त्यामुळे हांव चीफ इंजिनियर वॉटरसप्लाय तेंचे कडेन उलयलो आनी ताणें सांगलां त्या प्रमाणे चांदेल तांकां उदकाचें कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. म्हारगाय तेंगशेर. आले लसूण गरिबांचेच न्हय जाल्यार मध्यमवर्गीयांचे बजेटा भायर. आले सध्या 200 रुपया किलो. लसूण आकार आनी क्वॉलिटी प्रमाण 320 रुपया ते 480 रुपया मेरेन किल. बारीक लसूण 320, मातशी मोठी 400 रुपया किल. मोठ्या आकाराची चिनी लसूण 480 रुपया किल. कांद्या उपरांत आले लसूण पेटली. खासा रिपोर्ट. आले किलो 200 आसा. गरज आसा म्हणटकच थोडे तरी वचची पडटा. हे बारीक 320, मातशी मोठी 400, हे चायनीज 480. आले आले लसूणचे भायर म्हारग जाला सो तुमचे आमकां मिडल क्लासाचे असल्याक परवडना. म्हारगाय तेंगशेर. आले लसूण गरिबांचेच न्ही जाल्यार मध्यमवर्गीयांचे बजेटा भायर वचपाक लागला. बारीक लसूण 320 रुपया किलो, मातशे मोठे 400 रुपया किलो आणि चायनीज 480 रुपया किलो. आले 200 रुपया किल. शॉर्टेज आशिल्ल्यान रेट वाडटा. पणजे मार्केटांतली रेट पळयात. हे बारीक 320, मातशी मोठी 400, हे चायनीज 480. पहिली कशी आसली? पहिली 120 आणि 240. मातशे रेट पडलो. हय बरी आहा. हे मातशी मोठी आहा, मातशी बारीक. एका टेस्ट ना हे हायब्रीड लसूण ते टेस्ट कमी येता, चिरपाक बरें ते. व्हडली आहा ती कशी? ती 400 रुपये किलो लसूण. हय. पहिली कशी आसली? 200. पहिली ते 160. 160. आता 400 रुपये झाले. आणि आले कशे आसा सध्या? आले किलो 200 आता. पहिली कशी? 120. गरज पडटा म्हूण घेवचेच पडटा. सरकारान रेटीचेर लक्ष दिवचे. परवडना पण गरज आसा म्हणटकच थोडे तरी वचची पडटा न्ही, घेवची पडटा. कितें करतलो? सो तुमी कितें सांगूंक सोदता की अशें तरी म्हारगाय जाल्यार तुमकां? म्हारगाय सांगूंक कितें सोदता कमी करपाचें कशें कितें तेंचेर कितें तरी नियंत्रण दवरूंक जाय. हांगासर पणजे बाजारांत कसलेंच हेजेर नियंत्रण ना. जो तो आपल्याक तोंडाक येता तर एक सांगतात. आमच्या आले आनी लसूणचे हिसपा भायर म्हारग जाला सो तितले आमकां मिडल क्लास अशें आसल्याक परवडना. सो तेन्ना मातशें कमी जावचें अशें आमी मागता गव्हर्मेंटाक. खूब वाडयला. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.